मेरी मातसो उशीर जालो दिलगिरी व्यक्त करता कुठेतरी बाहेर सरपाक लागून आयले जेव्हा 18वी लोकसभा सुरू झाली आणि जेव्हा MP लढाची कामां आमची सुरू झाल्या साधारण वर्षभराचो फंड आमकां मेळ्ळा काही प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन आम्ही घातल्यात आणि ह्या तुज्यान आजचो एक कार्यक्रम जो आसा तो कार्यक्रम ठीक जाणा म्हणजे थोडो इल्लो प्रोसेस इल्लो लेंथी जाला पयलीं आमी हांगसरले जे डीलर आसताले त्या डिलरां कडून कोटेशन घेवन ते लोवेस्ट आहा ताजे कडल्यान जे ह्या मटेरियला ते सप्लाय करतात मागीर 3 व्हिलर स्कूटर आसतली किंवा हॉर्स वॅन आसतल्यो किंवा कचरा वाहन आसतले परंतु आता एक नवीन पोर्टल सेंट्रलान केला MP लॅडाचो आनी तातूंतल्यान आमकां पोर्टलाचेर ते घालचें पडटा आनी ते ऑल इंडिया लेवलाचेर ते टेंडर जाता त्या मागीर इल्लोसो उशीर जाला आनीक जवळ जवळ आमच्यो 16 आनी हेजे सगळे प्रोपोजल तयार जाल्ले आसात परंतु टेंडर जावन इल्लो उशीर जाला हांगाय मातशें कितें जालें की गोंयानूच जवळ 2-3 कलेक्टर विदीन 3 म्हयन्याक 2-3 कलेक्टर जाले त्यामुळे काम इल्लेशें पेंडींग उरलें येणाऱ्या 15-20 दिसांक किंवा 1 म्हयने भितर उरिल्ले सगळे 15-16 आनी दिवपाचे तरी आमी 3 व्हिलर दितले आमी प्रिफरन्स जे आसा ते एज्युकेशन आसतलें त्याच बरोबर तितलेच हेजे निडी आसात हँडिकॅप आहा तांकां घराच्यान भायर सरपाक भोंवपाक कठीण जाता त्यामुळे हांचो आमी विशय जो आसा ते प्रामुख्यान घेतिल्लो आसा आनी आतां पर्यंत आमी ह्या लोकसभेच्या माध्यमांतून जवळ जवळ 12 ऑलरेडी आज 9 दिल्यो आनी आज 3 दितात त्याच बरोबर 3 हॉर्स वॅन आमी हातूंच्यान दिल्यो त्याच बरोबर 500 आमी स्ट्रीट लायट नॉर्थ गोव्यान पुरयल्यो म्हणजे सोलरची स्ट्रीट लायट ज्या ज्या जाग्यार पंचायती विचारून ताका खंय खंय तुमकां लायट ना थंय आमी जवळ 500 ज्यो सोलर लायट आशिल्ल्यो त्यो आमी घालून दिल्यो सादारण स्कूल बसीस आतां पर्यंत आमी म्हाका दिसता त्या दिसा आमी 3 स्कूल बसी तुमी सगळे त्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले आनीक जवळ जवळ 11 स्कुलांक हे आतां पर्यंत 11 स्कुलांक कंप्युटर प्रोजेक्टर मागीर स्क्रीन अशे पद्दतीन जे जे कितें ताणें डिमांड केलें ते हेतूंच्यान हे प्रोजेक्ट आमी आतां ऑलरेडी जाल्ले आसात दुसरे कन्स्ट्रक्शनाचे कम्युनिटी हॉल आसतले किंवा अन्य काही ल्हान ल्हान कन्स्ट्रक्शनाचे प्रोजेक्ट आसात ते प्रोजेक्ट ऑलरेडी पायपलायनी आसात गेल्या वर्साचे काही प्रोजेक्ट आतां कंप्लीट जाले मागीर स्मशानभूमी आसतले कम्युनिटी हॉल आसतले ताजें उद्घाटन आमी येणाऱ्या पावस सोंपले नंतर लगेच जातले आमी एक घोशणा ऑलरेडी केल्ली आसा की जवळ जवळ आज गार्बेजीचे प्रॉब्लेम आमी सगळे कडेन पळयतात आणि त्या हातूंतल्यान प्रत्येक जी पंचायत डिमांड करतली तांकां आमगे ल्हानशी गार्बेज वॅन जवळ जवळ 2 टनाची 3 टनाची गार्बेज वॅन जे पंचायत मागता तांकां आमी ह्या फंडांतून दिवपाचें आमी हें केल्लें आसा त्याच बरोबर गोवा गव्हर्मेंटाच्यो काही ज्यो बाजारात आशिल्ले स्कुलांक ते ती स्कीम ताची बंद जाल्ली आसा आनी स्कुलांक तर संवय जाल्ली आसा तेंचे 15 वर्सां जावन त्यो बशी कंडेम करपाची परिस्थिती आसात आनी म्हणून आमी CSR फंडाचेरय काही तांकां बशी पुरोवपाचे प्रोजेक्ट जवळ जवळ एक 15 स्कुलांक अशे स्कूल बस हे करपाचे दिवपाचे प्रोजेक्ट CSR फंडान घातिल्ले आसात गेल्या फावटी जे आमी 3 दिल्यो ते CSR फंडाचेरूच दिल्ल्यो MP लॅडांतून सुद्दां आमकां ताचे ह्या वेळी दिवंक मेळटले कारण MP लॅडान बॅन केल्ल्यो म्हणजे स्कूल बसी दिवपाक परमिशन नाशिल्लें पण ह्या वेळी ते आयटम ऑलरेडी लिस्टान घातिल्लो आसा MP लॅडांतून आमी दितले आनी ज्यो काही एज्युकेशन आनी अशी ज्यो प्रायोरिटी क्षेत्रां आसात तातूंचेर आमी हें पळोवपाचें काम करतात तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आनी जास्त वेळ घेनासतना तुमचे सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद करता तुम्ही प्रत्येक कार्यक्रमात जे प्रोत्साहन आमकां दितात उपस्थित रावतात रिपोर्टिंग व्यवस्थित जाता त्या बद्दल तुमकांय धन्यवाद जे कोण आज हाजे बरोबर आयल्यात आमचे तांकांय हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता हय आनी स्कुलां आनी 15 डिमांड आयिल्ले आसा रिक्वेस्ट आयिल्ले आसा आमी पळोवपाचें काम साधारण एक 3 म्हयने लागतले 3 म्हयने नॉर्थ गोवा ना सावथ गोवाय आसा आता पयर तितून जाल्ली एक कुंकळे दिली आमी एक सांखळे दिली आनी एक खंयचे फोण्या तळावले ते सावथ गोवा पडटा पण एज्युकेशनाक हें ना बाउंड्री ना सगळ्यांक जे जे कितें आसा आमी दिवंक शकतात ते आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा हें पळयनासतना सगळ्यांक सप्लाय सर आजच्या दिसा स्पिकरूय दिला तुमी हय आज स्पिकर एक अक्षर लोकमाय मंदिर आमोणा हांचो एक डिमांड आशिल्लो की स्पिकर तांकां एक भजना खातीर स्पिकर जाय थंय तांकां ह्या हातूंतल्यान म्हणजे तो म्हणजे पर्सनल हातूंतल्यान MP लॅडान तो आयटम ना ओके पर्सनल हातूंतल्यान थँक्यू सो मच थँक्यू